नमस्कार. ब्रेक आवर कार्यावळीत तुमकां सगल्यांक येवकार. काल पयले फावट म्हणजे तिसरो दीस असेंब्लीचो आनी जंय डिमांडाचेर डिस्कशन जावंक पावलें. पयले 2 दीस डिमांडाचेर बजेटाचेर डिस्कशन आसलें तें स्कीप करचें पडलें. असेंब्ली परत परत एडजन जाल्ल्यान. सो कालच्या डिमांडान पुलीस डिपार्टमेंट हो मेन विशय आसलो आनी तेजेर खूब जाण उलयले. स्पेशली ड्रग्स, क्रायम अगेन्स्ट वुमन, टेनंट व्हेरिफिकेशन, ट्राफीक एंड एक्सिडंट अशे सगळे विशय आमदारांनी मांडले आनी सीएमाचो तेजेर रिप्लाय जालो. आमी तोच विशय आयज चर्चेक घेवया आनी आमच्या वांगडा आहा बीजेपीचे कुडचडेंचे आमदार निलेश काब्राल आनी पेडणेचे काँग्रेसीचे आमदार मांद्रेचे काँग्रेसीचे आमदार दयानंद सोपटे. आमी लॉ एंड ऑर्डरीचेर आयज विशय घेवन फुडें या. सर, ड्रग्साचो चड काल म्हणजे सगळ्याच आमदारांनी ड्रग्साचेर चड डिस्कशन केलें. एकट्यानूच ड्रग्साचो विशय हो सोडलो ना. तो मागीर पिसुलेचो केटामायन जावं जाल्यार कोस्टल बेल्टांतलो ड्रग्सचो पेडलर सप्लाय करता तो जावं. सो ड्रग्स कितलो भितर घुसला तुमच्या हेज्या प्रमाणे? रिगार्डींग ड्रग्स काल आमच्या ऑनरेबल सीएमान जे रिप्लाय दिली, आन्सर दिली डिमांडाचेर उलय आसतना की आदी जी पर्सेंटेज आसली म्हणजे रेट जो आसलो पळय क्रायम रेट रिलेटेड टू ड्रग्स जस्ट 30 to 40. पण म्हणजे केसीस जावन जे धरल्यात तेचेर उलयता हांव. काल जेन्ना रिप्लाय कळ्ळें की ऑलमोस्ट क्रॉस 100, इट्स कम्स टू नियर टू 140. हेतून दाखोवन दिता एक्चुली खंय तरी ड्रग्साचे जे रिलेटेड केसी आसात ह्यो कमी जावपाक जाय. तर कंपेर्ड टू लास्ट आतां खूब वाडल्यात. हे दाखोवन दिता की ड्रग्स कमी जावंक ना. ड्रग्स हे गोंयांत वाडत आसा आनी आमी सांगूंक शकता, आमी सोदूंक शकता, आमचे गोंयचे लोकूय जाणात की पयलीं कितें जातालें पळय ते सिटीनी आनी प्रामुख्यान कोस्टल बेल्टानूच मेळटालें. आज आमच्या पेडणे सारक्या ग्रामीण भागांत गांवांनी पावल्यात. हे सांगतना वायट दिसता, खेदान सांगचें दिसता की स्कूल आनी कॉलेजींनी पावल्यात. ही जर आमी पळयलें ही सामकी एक सिरियस हो इश्यू आसा रिलेटेड टू ड्रग्स. आनी आमी जर हेचो रेट जो आसा कमी जर करतले जाल्यार आमची जी पुलीस डिपार्टमेंट आहा ही पुलीस डिपार्टमेंट एट दीस स्टेज जितली एक्टीव आसा पळय तांकां आनीक by giving some sort of special training or special education तांकां मोटिवेट करचें पडटलें की बाबा हे जे ड्रग्स ह्या गोंयांत वाडत जे आसा, ज्या ड्रग्सां खातीर आमचे लोक पिड्यार जातात, फ्युचर जनरेशन पिड्यार जावपाक लागला. स्टुडंट सुद्दां ते तांचे मायंड डायवर्ट जावपाक लागला. हाच्या खातीर मॅक्झिमम अवेरनेस प्लस एज्युकेशन एडिशनल हे पुलीस डिपार्टमेंटान रिलेटेड टू सगळे फ्रॉम कॉन्स्टेबल टू टील यू मे सी PI हांकां दिवचें पडटलें. सरकाराची एक यंत्रणा आहा, ANC म्हणून एक विभाग आसा. तरी आसतना पयलीं जो स्टार्टींग ट्युरिजम हाका लागून जो कोस्टल बेल्टानूच जे आयकोंक येताले ड्रग्साचे जो भितर पर्यंत पावपाक लागले ती यंत्रणा आसून सुद्दां तो सेटअप आसून सुद्दां सो खंय कमी पडटा? पयले सो ते दयानंद म्हणटा पळय तेजेर हांव एग्री ना. ड्रग्स हे केसीस वाडटा म्हणल्यार पुलीस धरपाक लागल्या आनी आतां धरता म्हूण मे बी आयचे जो आंकडो तो सीएमान दिला म्हणटा पळय इट इज बिकॉज ऑफ इम्प्लिमेंटेशन ऑफ ड्रग रिलेटेड केसीस एंड टू ब्रिंग देम इन टार्गेट. नेक्स्ट इयर जेन्ना तूं पळयता इट विल कम डावन बिकॉज CM हॅज टेकन पर्सनल इंट्रस्ट आनी काल फ्लोराचेरय सांगला ही हॅज टोल्ड ड्रग्स प्रॉस्टिट्युशन आनी बाकीचे गोश्टी आसा पळय तेजेर हांव इतलो कडक दवरतलो की चायल्ड मॉलेस्टेशन हें तें. आनी तेणें रिक्वेस्ट केला की पळय पुलीस डिपार्टमेंट आसलें नासलें इज वन पार्ट, इट हॅज टू बी डन, पुलिसाचें कामूच तें. पूण तेणें सांगलां की तुमकां जर खंय जर आसा म्हाका बेश्टें तुजें नांव देखूं नाका म्हणटा तो. बेश्टें पेपर बरय आनी म्हाका हाडून दी, आपूण एक्शन घेयना जाल्यार मागीर तुमी सांगा. सो ही सिरियस आनी ही हॅज डिसायडेड टू बी व्हेरी सिरियस. आनी समहाव द केसीस आर बिकमींग मोर. आतां म्हजे मतदारसंघ म्हणजे ड्रग्स म्हणजे ते कस्टलूय ना आनी कांयच ना, थंय केसीस धरलेले आसा. पूण एवरीबडी हॅज टू बी एटेंटीव. पुलिसाचें घालचें जावचें ना. खंय तरी दिसता कित्याक ड्रग्स जेन्ना भुरगे घेता ते ग्रूप जाता आनी मागीर सगल्यांक खबर आसा कितें जाता तें. सो दे शूड बी ऑल्सो इन्फॉर्म. आनी सीएमान एश्युरन्स दिला ते आपूण ते ड्रग्स म्हणटा ते काबार करतलो. सो म्हाका दिसता पुलीस बंदोबस्त हें आसताच, सिव्हिलियन बंदोबस्त आसपाक जाय, सोशल सोसायटी जी आसा हेजेरूय मातशें काम करपाक जाय. आनी सीएमाकूय ईमेलाचेर तेजो ईमेल सगल्यांक खबर आसा, एक धाडपाचें ना जाल्यार एक एनवलपान पत्र धाडपाचें खंय हें चालू आसा तें. सो इट बिकम्स एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी.
पुलिसेक सांगलें मरे एवरीबडी रिस्पॉन्स आतां हावजान लोक उलयता ड्रग्स हांगा मेळटा ड्रग्स थंय मेळटा हांगा मेळटा म्हाका दिसता आमदारांनी सत्रूर रावपाक जाय आनी दिवपाक जाय बाबा अशें जाता जाल्यार सीएमाक मेळटा मरे आनी सांगा हांगा मेळटा म्हण मागीर सीएम येना मागीर सांगपाचें आपूण तुका सीएम ह्या दिसाक हें पत्र दिल्लें आनी ह्या पत्राचेर तुका सांगलेलें हांगा आसा आजुनूय चालू आहा हावजान उलयलें जाता हावज कितेंय उलोवंक शकता हावज म्हटल्यार कितें कोणाक बंदी ना पूण आय थिंक अल्टिमेटली वी ऑल शूड बी म्हणजे रिस्पॉन्सिबल वी ऑल आतां खंय तरी आमदार वो खंय तरी सोशल सोसायटी ऑर खंय तरी सिटीजन्स शूड ब्रिंग दीस नोटीस टू द पुलीस एंड टू द ऑनरेबल सीएम एज होम मिनिस्टर आनी मागीर इफेक्ट घेयना वो खंय जर जायना जाल्यार मागीर यू कॅन ब्लेम द ऑनरेबल सीएम एंड द गव्हर्मेंट. सरकाराची एक यंत्रणा आसा एएनसी म्हणटा ती आसा प्लस पुलीस आसा ही सगळी यंत्रणा आसतना आमदारांनी कित्याक बरोवन दिवपाची गरज आहा. ना पूण तूं समजना पळय आतां ड्रग्स तुमी पळय हे जर पयलीं जेन्ना हांव तें सांगता न्ही इफ इट इज 100% जी गोश्टी जाता हांव म्हणना की पुलीस 100% काम करता हांवें खंय म्हणलां खंयचें डिपार्टमेंट काम करता 100%. ते दीस गेले ते पोदेर ते पाव हें आसा म्हणजे ते टायमार पोदेर पाव मोगान करताले आनी इतले बरें आसताले आतां तशें जायना. पण तशेंच पुलीस डिपार्टमेंट हांव म्हणना की 100रांतले 100 ऑफिसर खंय काम करता अशें पण थोडे ऑफिसर काम करनातले पूण तेका लागून आमी एक्टीव रावपाक जाय वी शूड बी विजिलंट आनी आमी करून हाडपाक जाय अशें म्हजें म्हणणें. आय एम नॉट सेईंग दॅट पुलीस डिपार्टमेंट इज नॉट वर्किंग बट इट मे बी सम ऑफिसर आर नॉट वर्किंग सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सोशल एज सिवील सोसायटी एज MLAs ऑर एज इलेक्टेड मेंबर्स ऑर कोणाक जर दिसता की गोंया ड्रग्स आसपाक जायना हें आमी म्हाका दिसता करपाक जाय. ओके आणि पयलीं पासून एक मुद्दो येता पोलीस आणि ड्रग पेडलर नॅक्सस म्हणून पण लास्ट यंत्रणा सगळी पुलिसे कडेन पुलिसेकूच ते हेजेर काम करपाक जाय हितून खंय तरी कमी पडटा. नाही जशें माय कलीग निलेश बाबान सांगला की पुलीस जबाबदार असतातच त्याच बरोबर आमी जबाबदार आसात. आमी मान्य करपाक जाय कारण आमकां लोकांनी निवडून दिल्ले लोकांक आमी खंयच्या पद्दतीन सांबाळपाक जाय ती आमची एक जबाबदारी जावन आसा. आतां पुलीस ऑफिसर्स खुबशे बरे आहात खंय क्वचित काले म्हटले क्वचित खंय तरी काम चुकारपणान जस्ट फॉर देर निग्लिजन्स एक करिनात पण जे करतात तांकां सपोर्ट करच्या खातीर आमी फुडाकार घेवपाक जाय कारण लास्टाक आमची जबाबदारी जाता आमी जेन्ना म्हणटात आमची फ्युचर जनरेशन बरबादी कडेन वचूंक जायना वायट मार्गार वचूंक जायना बरें जावपाक जाय. जेन्ना आमकां हें कळटा तेन्ना त्याच टायमार जर आमकां बी हे आमकां कोण तरी जाणून दिता काय आमच्या लक्षांत येता की बाबा अमके अमके लोक अमक्या अमक्या जाग्यार हो ड्रग्साचो धंदो करतात. कितें आसा पुलीस हे आमच्या सारके माणूस असतात आपली ड्युटी करता आसतना इन एडिशन आमच्या सारकेले जर म्हणजे आमी जे आहात तेंच्या पसून तांकां जर इन्फॉर्मेशन इन टायम जर मेळत जाल्यार डेफिनेटली मेनी गूड ऑफिसर्स आर देट सो दॅट दे कॅन एक्ट इन प्रॉपर वे इन प्रॉपर टायम तशी जावं शकतात आनी ही करपाची गरज आसा. आनी दुसरो मुद्दो आयज सिनियर राणेनू तो असेंब्लीन काडलो म्हणजे हेल्थाचो विशय आसलो FDAचो विशय आसलो तेन्ना की केटामायन प्रोडक्शन जातालें हांगसर मॅन्युफॅक्चरींग जातालें पिसुल्ल्या हितून ह्या केसीन एक्चुली ती सेंट्रल रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स केस पळयता तरी स्टेटी कडेन मेकॅनिजम आहा की बाबा ह्यो गजाली कश्यो कंट्रोल करपाक जाय जावंक कशें शकलें आमी आमचें सिस्टम खंय फेल केलें तेजें इन्वेस्टिगेशन करपाक जातालें पण आतां पर्यंत एक आमी पळयता की IDCन एक शोकस नोटीस धाडल्या की बाबा तुवें सबलीज कशें केलें इलिगली तेजें उत्तर दी म्हणून खंय तरी कमी पडटा ह्या बाबतींत. ना पळय कितें आसा न्ही पुलीस आमच्या सारके मनीस इट इज जनरेशन ऑफ जी पुलिसेन कितें जाता इन्फॉर्मेशन कोण दिता सिटीजन्स तेंचे खबरी म्हणटा पळय आमकां खबरी आसता तेंचे इट इज सिटीजन्स ओन्ली न्ही खबरी म्हणटा कोण सिटीजन्सूच सो इट इज अ नॅक्सस वेर वी ऑल शूड बी नॅक्सस म्हणटा कितें आय एम युजींग द वर्ड नॅक्सस कित्याक इट कॅन बी यूज इन गूड फॉर्म एंड बॅड फॉर्म आय एम सेईंग इन टू नॅक्सस इट इज रिक्वायर्ड टू डू एवरीबडी. आतां तुवें IDCचे 70चे सांगलें ती इंडस्ट्रियल सिटीन हें जालें प्रताप सिंग राणे ते CMन चवकशी करपाक जाय जे जायना ना पण कितें जाता पळय आतां कोणाक म्हणजे आमकां देखून जेन्ना थंय ते करता अशें कळलें इट वॉज लायक अ शॉक. आतां म्हज्या मतदारसंघान हांवें सांगलां बाबा कित्याक ड्रग्स म्हणटा ते आमी आयकलां की खंय तरी आपणाचे ट्युरिस्ट कोस्टल बेल्ट ऑर बीग सिटीजन आसता आतां 70 ह्या वाठारांत खंयच कांय काम ना थंय इंडस्ट्रीज ना तितून हें करताले आतां तें जावना आतां तेजेर CMन लक्ष करपाक जाय. आतां कित्याक पळय तुका हांव सांगता
हांवें पळय काल सीएमाच्या डिमांडाक घातल्या आतां वी शूड मूव टू अ डिफरंट पुलिसींग सिस्टम. ते रस्त्यार रावन चलनां दिवपाची, त्या रस्त्यार रावन आडोवपाची, रस्त्यार रावन ट्रॅफीक मॅनेज करपाची. आज सर्वेलन्स सिस्टम इज इम्पॉर्टंट सिस्टम आनी तेन्ना म्हाका दिसता सर्वेलन्स सिस्टम हो आमी गोंयांत इम्प्रूव करपाक जाय. सगळे सर्वेलन्साचे घालपाक जाय. मागीर मागीर इशू म्हाका दिसता कमी जातले. आज जर चोरी जाले पुलिसांक हेरसे घेवपाक जाय. म्हाज्या मतदारसंघात पयर मर्डर जालो, एक 55 वरांक मर्डर जाली आनी बायल मेली. आज त्या मनशाक तो सस्पेक्ट आसा तो मेवनाच. आतां तेजे कडेन मोबायल ना, काय ना, तेजे घरा कडेन सारकें ना, तो येनाच. सो इट बिकम डिफिकल्ट. सर्वेलन्स जाल्यार एटलिस्ट फेस रेकॉग्नायजेशन, तो खंय जर दुसऱ्या खंय भोंवता तेन्ना डिटेक्ट जालो, ती आज खुबशे इम्प्रुवमेंट आसा सर्वेलन्सान आनी खुबशे डिटेक्शनाक हे आसा. सो आय थिंक वी शूड मॉडर्नायज आवर सेल्फ आनी खंय तरी चीफ मिनिस्टरान हेजेर लक्ष घालपाक जाय. गोंयांत पुलिसींग फक्त मनशाक आज कितें जाता, पुलीस पयलींच्या टायमार पुलिसींग म्हणटा ते लोक भिताले. आतां पुलीस खंयच्यान डॉज करपाचे सगळे गोश्टी लोकांक खबर आसता. आनी आज टॅक्नोलॉजी इतली फास्ट आहा की आमी त्या टॅक्नोलॉजी भितर बरो उपयोग करपाक जाय. पुलीस यंत्रणाक आमी सपोर्ट करपाक जाय. आनी जशें सांगलां फेस रेकॉग्नायजेशन कॅमेरा जर आख्खे गोंयभर घातले आनी ताका तो सॉफ्टवेअर घातलो फेस रेकॉग्नायजेशन, जाल्यार चोर तो खंय सापडटा. सो म्हाका दिसता आज करपाक जाय. खेटेपणाचे जे आशिल्ले ते म्हाका सीएमान प्रताप सिंग राणेक उतर दिल्लें आसा, हांव चवकशी करता. तो सीएम करतलो, पूण लास्टली ब्लेमींग समबडी इज व्हेरी इजी, पूण गेटींग इट डन आनी मागीर जर हे सगळे सिस्टम भितरी जर ते पुलीस डिपार्टमेंट काम करना जाल्यार म्हाका दिसता आमकां खंय तरी तेजेर लक्ष घालून मागीर कितें तरी एक्शन घेवपाक पडटली. पूण म्हाका दिसता खुबशे कडेन आतां पळय, आतां म्हाजे कुचड्या बागाच्या सायडीन कुंकळ्ळी कॉन्स्टिट्युन्सी आहा, तेच्या चांदार हांगा तो रेंटार रावतालो मनीस चोरी करून घेतलो. 2 म्हयने थंय रावतालो. आतां असले लोक आतां आमच्या गोंयांत लोक आसा की रेंटार रावता आनी तेजें व्हेरिफिकेशन करनासतना दवरता. चूक पुलिसांक कशें करतले? पुलीस म्हूण कितले करतले? आज बीट कॉन्स्टेबल म्हण आसता, मेन म्हणटा तो बीट कॉन्स्टेबल पुलीस स्टेशनाचो. ताका बीट बरी व्हडली एरिया आसता. आतां डेली आज हांगा गेलो थंय वचलो पण सगळ्याक पावना न्ही तो मनीस. सो पीपल शूड ऑल्सो कॉपरेट. लास्ट पुलिसेक गव्हर्मेंट तूं ब्लेम केलें म्हूण जावचें ना. ऑल सिस्टम्स इफ इट फॉल्स इन प्लेस, म्हाका दिसता चोरयो, मर्डर, डेकॉयट्री हे सगळे कमी जातले. रेप हे ते सगळे गोश्टी जर सारके लोकांनी विजिलन्स दवरले न्ही आनी लोकांक जर इंटरफेर जाले जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी एक बरें पुलिसींग जातलें अशें म्हाका दिसता. ओके, कॅटमानचे परत येतना जेन्ना आयडेंटिफाय जालो डायरेक्टर ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्सान रेड मारून जेन्ना थंय कॅटमायन धरलें 100 किलो आनी स्टेट गव्हर्मेंटान ते केस पळयता, आमचो कांय रोल ना म्हटलं आनी हात वयर गेलो. तुमकां दिसता योग्य पद्दतीन स्टेट गव्हर्मेंट फुडें वयतून हे केसी? म्हाका तरी तशें दिसना. जेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंट सेंट्रल ते आमचे ब्युरो जे आसा पळय, जरी तांच्यांनी तो रेड मारून धरलो, पण ज्या स्टेटीन धरलो म्हणजे आमच्या गोंयांत धरलो, गोंयचे पुलिशेची जबाबदारी आसली की बाबा तुमी म्हणटा तशें तांच्यांनी आमकां ती खबर ना, ते सेंट्रल ते हे करता, इन्वेस्टिगेट करता ना. बिंग स्टेट गव्हर्मेंट आनी बिंग स्टेट पुलीस तांची जबाबदारी आसली तातूंत लक्ष घालपाची. तांच्यांनी जर सिरियसली लक्ष घातलें जाल्यार तितली हेल्प तांकां जाता आसली. ती जाली ना, जेची जावपाची गरज आसली. आतां कित्याक जाली ना हाची कारणां आमी सांगूं शकना. आतां ओके, ती फॅक्टरी कोणाची आनी कितें पळय, सबलीट जावंक जायना कायद्यान हें आमी मान्य करता, तो कोण ताकाय मान्य करता, कारण तेणें एग्रीमेंट सायन केल्लें आसता. पण ते सबलीट केल्ली ती आमची इंडस्ट्री इस्टेट ऑफ दी शेड तातूंत कितें करता बाबा, ते ड्रग्स मॅन्युफॅक्चर करता वो ड्रग्स डिलींग करता वो बिचाऱ्याक कदाचित ताका खबर आसली वो नसली सांगूं शकना, नसय शकता. पण ताजी सुद्दां चवकशी जावपाक जाय आसली, स्टेटीन इनिशिएटीव घेवपाक जाय आसली. कितें आसता पळय, म्हाजे घरान कितें करता सगळें तें पळयता, पण म्हाजो भुरगो ना आनी बाबा खंय तरी भायर आनी कितें ते सगळें ते लक्ष नासता न्हू. तशी ते फॅक्टरी ओनर आहा म्हणजे आमचो जो शेड ओनर जो आसा ताका आपल्या शेड जी आमी दुसऱ्याक दिली, बेकायदेशीर दिली, तातूंत हे धंदे चलतात वा ना हे ताका खबर आसा तशें म्हणूंक शकना. ती शेड बीजेपी पार्टीचो एका मनशाची आसली म्हणून बीजेपी आनी काँग्रेस म्हाका दिसता ते पार्टी भितर इनवॉल्व जावप बरोबर न्हू. लास्टाक कितें म्हणटा ते ड्रग्स सो ड्रग्स आनी क्रायम ही क्रायम. बीजेपी आनी काँग्रेस लास्टाक माणूस न्ही ते. आमी ती पॉलिटिकल नांव हे बीजेपीचो माणूस आनी हो काँग्रेसचो माणूस अशें म्हणून बरोबर जायना म्हाका दिसना. आनी सद्याचो आमचे सीएम सद्याचे आसा, हांव तरी ठामपणे सांगूंक शकता की असल्या गोश्टी कोण तो मागीर बीजेपीचो कितलोय जरी लिडर आसलो ताका फाटल्यान
कसोच घालचो ना कारण ही नोज दॅट व्हेरी व्हेरी सिरियस इशू पयशे एकटो कमयतलो पूण बरबादी कितल्याशाच भुरग्यांची जातली भुरग्यांची जावं म्हणजे आमच्या गोंयची जातली आनी अशी जेन्ना जी खबर आसता पळय सीएमाक हायली एज्युकेटेड आहा आमी ताका ब्लेम करूं शकना पण डेफिनेटली बिंग ए होम मिनिस्टर बाबा हय ही इन्वेस्टिगेशन आज पर्यंत कित्याक जालें ना तुमी भितर लक्ष कित्याक घातलें ना घातलें जाल्यार कितें केलें हे कदाचित विचारलें बी आसतलें पण विचारपाची गरज आसा कित्याक जायना अशें दिसता मदीं पार्टीचे तो ऑफिस बेरर आसलो ना पळय सीएम तुका तेच म्हाका सोपटे बाबा सांगलेले भशेन ऑनरेबल सीएम ते असले गोश्टी बेकायदेशीर गोश्टी पार्टी ताका लागना म्हाका दिसता ही वील टेक एक्शन आतां समथींग आतां तो हांव ताका वळखता आमचो पार्टीचो कलीग तो इंटेन्शनली तो कांय दिवचोच ना आतां कितें जाता ते एरिया तेजी मायनींग बंद जाल्ल्या कारणान खंय तरी ताका एक भाड्याक कोण तरी मेवता पूण ही शूड हॅव डन इट प्रॉपरली हांव तेणें मेवलें म्हणजे केल्यार सारकें न्ही बट इंटेन्शनी ताका हांव पर्सनली वळखता इंटेन्शनी ताका खबर आसली आसली तो दिवचो नासलो सो समहाव ही हॅज मेड अ मिस्टेक एंड दॅट मिस्टेक नाव हॅज टू बी करेक्टेड आनी सारकें घालपाक जाय थंयच कित्याक आतां इंडस्ट्रियल स्टेटीन बाकीचे कितल्यो फॅक्टरी आसतल्यो कोणाक खबर पूण तेंय लक्ष घालून म्हाका दिसता इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट आनी इंडस्ट्रीज हॅज टू गो अँड पर्सनली विजीट ईच अँड एवरी शेड गिव पिरियॉडिकल रिपोर्ट्स ऑफ 3 मंथ्स ऑर वेर एरियाज वेर खंय तरी म्हाका दिसता पुलिसींगूय इफेक्ट करपाक जाय खंय एरियान जर खंय तरी दिसता की कितें तरी कळटा सी मुवमेंट ऑफ व्हेकल्स जेन्ना इंडस्ट्री खंयची आसता खंय तरी थंय वचून एक इन्स्पेक्शन करचें अशें म्हाका दिसता आतां ते कशें करतले बीट म्हणटा पळय बीट ऑफ पुलीस खंय तरी लोकल हेजेर आसता दे शूड ऑल्सो गो टू दीस प्लेसीस वल्नरेबल प्लेसीस आनी खंय तरी बीटाक जर व्हडली एरिया आसा जाल्यार आनीक बीट घालपाक जाय ओरिजिनल बीट केली तशें रावपाक जायना म्हणजे खंय तरी आनीक एज पर द एरिया आनीक बीट घालपाक पडटली आनी म्हाका दिसता सीएमान रिस्ट्रिक्शन खंय तरी बसून करपाक जाय पूण अल्टिमेटली म्हाका दिसता वी शूड मॉडर्नायज अवर पुलिसींग सिस्टम पयर फाटीं म्हाका दिसता 40-50 गाडयो न्यू घेतल्यो पुलिसीन आनी घेवपाचो आसा गाडयो घेतल्यो म्हूण जायना एंटायर सेटअप ऑफ पुलिसींग शूड बी मॉडर्नायज इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचे गोंयांत आमचे 15 लाख पॉप्युलेशन 80 लाख ट्युरिस्ट येता म्हणजे मोर दॅन 8 टायम्स आमचे 7 टायम्स मोर पॉप्युलेशन ट्युरिस्ट येता आनी प्लस विजिटींग कस्टमर्स येता विजिटींग पीपल येता खुबशे येता सो आय थिंक वी शूड फिक्स ऑन मोर ऑन मॉडर्नायझींग पुलीस फोर्स ते रस्त्यार बसून चलनां दिता ती बंद जावपाक जाय खंय तरी सिस्टम घालपाक जाय आनी पुलीस खंय आसा ते आतां कितें जालां ट्रॅफीक सिग्नलाचे आतां खुबशे ट्रॅफीक सिग्नल न्यू येवपाक लागल्या आनी खुबशे ट्रॅफीक सिग्नल आतां घालपाक जाय आनी हे सगळे करता तेन्ना सिग्नलूच न्ही आनी सर्वेलन्स केले जाल्यार म्हाका दिसता डिटेक्शन रेट वील बी व्हेरी हाय चलनां मारता रस्त्यार बसून ती बंद जावपाक जाय आतां दोन इन्सिडंट पयले आमी एक लेडी कॉन्स्टेबल थापड मारता एकटो क्वेश्चनिंग करता म्हणून दुसऱ्याक वायलेट करता आसतना ट्रॅफीक रूल वायलेट करता आसतना धरलो ना म्हणून ते सर आमकां आमचे कडेन विज्युअला दुसरे एक सावथ गोवा सायडीन एक पुलीस सरोपियन गाडी चलयता तो डिटेक्ट जालो ताका पॉझिटिव्ह हें मेळ्ळें हो एटिट्यूड कित्याक ना एटिट्यूड कितें आमचे हांव तो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो आसा आनी तो व्हिडिओ हांवूय पळयतालो कितें जाता थोडे शिस्त आमी लोकांनी पाळोवपाक जाय आतां तो कोण तरी तालावन दिलो म्हूण तो रावलो PSI कोण आशिल्ले लेडी ताका विचारता तो वयता तुमकां दिसना सगल्यो गोश्टी दिसता हांव ना म्हणना पूण वी ऑल्सो हॅव टू तुवें मिस्टेक केलें म्हण तिसऱ्यान मिस्टेक केली तूं धरपाची तूं पयलें सारको राव मरे तुका आडोवचोच ना न्ही तेजे एक्चुली तो खंय काल कितें केल्लें हांव म्हणना की ते लेडी कॉन्स्टेबलाचे तूं ते टापण मारल्यार सारकें अशें न्ही बट फ्रॉम वॉट आय एम गिवन टू दी कंटिन्यूअस तो 3 मिनटाचो व्हिडिओ पयलो ही वॉज लायक हॅरिसिंग देम नॉट अलाउइंग टू डू द ड्युटी इट इज नॉट करेक्ट तुका जर दिसता न्ही तुवें रिकॉर्डिंग केलें न्ही तूं गो टू द प्रॉपर फोरम की एका सोडला हें करा इन्स्क्रिप्शन तुका अधिकार ना तेंच्या फाटल्यान कॅमेरा घेवन नाका तुका कोणें दिला दे हॅव ऑल्सो प्रायवसी दे हॅव ऑल्सो समथींग यू कॅनॉट जस्ट गो अरावंड सो तेणें कितें केलां तें सारकें न्ही हांवूय म्हणटा लेडी कॉन्स्टेबल तशेंच सोरो पिवन तो चलयता तेकाय तेंय सारकें न्ही दे शूड बी टॉट सस्पेंडेड आनी कितें एक्शन डिसिप्लिनरी एक्शन घेवपाक जाय दॅट इज अ डिफरंट सब्जेक्ट पूण आमी जेन गोंयकार आसा हो लोक आसा फाटल्यान भोंवन ते कॅमेरा घेवन तुका जर तूं सारको हेल्मेट आहलो सगळे आशिल्ले डॉक्युमेंट सारके आहले तुका कोण हाडयता तुका हाडनासलो न्ही म्हणजे तूं फॉल्टी म्हण तूं दुसऱ्याक फॉल्ट काडूंक सोदता ही गोंयकाराची संवय जाल्ली आसा प्लास्टीक जे आज हांव कालूय उलयल्लो डिमांडाचेर प्लास्टीक बंद करपाक सोंपें पूण प्लास्टीक आज कितलो फायदो गोंयांत जाता आनी कितलो देशान आनी आख्खे जगान जाता कित्याक प्लास्टीक तरी प्लास्टीक यूज करपा लागतले आमचे नॅचरल रिसोर्सीस यूज करपाचे बंद जाल्या
आणि प्लास्टीक कॉम्पोनंट जितले झाल्या की सगळे प्लास्टीक यूज करूं शकना. आज तुज्याच आंगार पळय, तुज्या आंगार प्लास्टीक हें आसा, दोरी आसा, तुज्या आंगार दुसऱ्या प्लास्टिकाची चप्पलां आसा. हे सगळे गोश्टी जर आमी बंद करपाक गेल्यार जावचें ना. पूण हांवें सीएमाक सांगलेलें की वी शूड सेन्सिटायज, वी शूड लूक आफ्टर आनी खंय तरी लोकांक धरपाक जाय. म्हणजे दॅट रोल शूड बी डन अंडर पुलीस. म्हणजे खंय तरी कचरो उडयता, खंय तरी आनी कितें करता, तांकां धरपाक जाय. तेन्ना ऑटोमॅटिकली भायर उडोवपाचें. प्लास्टीक आमी कित्याक बंद करता, कितें न्हंयेक वयता, दर्यांक वयता आनी क्रिएटींग अ मेस म्हूण आमी तें बंद करूंक सोदता. पूण लोकांनी जर आमी सगळ्यांनी डिसायड केलें आमी प्लास्टीक यूज करता, प्रॉपर ताका डिस्पोजल करता, तर म्हाका प्लास्टीक इज अ व्हेरी गूड आमचे वॉट इज कम इन म्हणजे ताका इन्व्हेन्शन फॉर गेटींग रिसोर्सीस ऑफ नॅचरल रिसोर्सीस डिग्रेड जावपाक ऑर नॅचरल रिसोर्सीस काबार जावपाक. प्लास्टीक हें जें आसा म्हाका बरें दिसता. तशेंच पुलीस डिपार्टमेंटान जशें आज सांगलां, परतून एकदां हांव म्हणना की 100% तांकां जायना, पूण खुबशें बरें काम करता. डिटेक्शन हें रेट गोंयांत 77% जाल्लें आसा आनी मॉडर्नायजेशन केलें जाल्यार 100% डिटेक्शन जावंक शकता. आनी ताका लागून हांवें काल सीएमाक सांगलें आतां पळया हाचे फुडें कितें करता ते. डिटेक्शन रेटाचेर येयलें म्हणून डिटेक्शन रेट 77% दाखयता गव्हर्मेंट डेटा प्रमाण, पण मागीर कन्विक्शन जो आहा पळय न्हू, थंय खंय तरी म्हणजे कन्विक्शन तेच म्हणटा न्ही, कन्विक्शनाक एविडन्स नाका. शी एविडन्स आज तुका पंच विटनस जावपाक कोण ना, कोणाक लोकांक टायम आहा. तुज्या थोड्या लोकांक आवय बापायक पळोवपाकूच तांकां टायम ना आनी कोर्टान येवन पंच विटनस रावन कोर्टान वचपाक टायम आसा. ह्यो गोश्टी कितें जाता, पुलिसेक न्ही पंच विटनस कोणाक दवरपाचो. आतां गोवोरमेंटान सगळ्यार काडला की गोवोरमेंट सर्वंट पंच विटनस दवरपाचे, पूण थोडे खटखटता. म्हणजे कोणाक मागीर लास्टाक पुलीस कॉन्स्टेबल काय पंच विटनस जावंक शकना. सो ह्यो गोश्टी एविडन्स जे क्रिएट करता पळय, एविडन्स इज सकमस्टन्सीस एविडन्सीस, नॉट क्रिएटेड एविडन्सीस. सो सकमस्टन्सीस एविडन्सीस जेन्ना ते मेवना जाल्यार मागीर कन्विक्शन डिटेक्शन रेट आसा ती झिरो जाता. नो डावट अबाउट इट. पूण म्हजें सांगपाचें कितें, म्हजें इतलें सांगपाचें की सर्वेलन्स मेकॅनिझम दवरलो जाल्यार इट शूड बी ऑल्सो लॉ शूड बी चेंज. सर्वेलन्स मेकॅनिझमान आतां लॉ देखून ते व्हिडिओ आतां यूज करपाक लागले म्हणून आयकलें हांवें. पूण इट शूड बी रूल दॅट इवन इफ रिकॉर्डेड समथींग इज फावंड अँड इट इज नॉट म्हणजे कितें म्हणटा ताका आतां हें करता डॉक्टर्ड करता तशें ना आनी इफ इज क्लियर देन दॅट शूड बी ऑल्सो बी एविडन्स. अशें फुडें हें करूंक पडटलें. नाजाल्यार पंच विटनस राव, कोणाक टायम ना संवसारान, खावपाक जेवपाक टायम ना, तांकां पंच विटनस जबरदस्ती जाता, मागीर पुलिशेचें एलिगेशन करता. तोच केसीन सगळ्या केसीक पंच विटनस आसता म्हूण ते म्हूण कितें करूं शकता. So somehow down the line we should go into modernization of policing and which will help in bringing the crime rates down, which will help in bringing drug menace down. Anti-social elements when they roam in big groups will be noticed by the police department and surveilling from 5-6 people instead of bit दवरपाकूच जाय. पूण म्हाका दिसता we should improve our policing which is very important into modern gadgets. And this is very the requirement of the day to day. एटिट्यूडाचे उलयताले आमी पुलिसांचे. तुमी काल उलयतना म्हटलेले थोडे पुलीस कॉन्स्टेबल इवन तुमी PIचेर हें म्हटलेलें की एटिट्यूडा बाबतींत तेंची वागणूक आहा त्या बद्दल तेजेर तुमी हे पळय, म्हाजो एक स्वभाव जो आसा पळय, म्हाजो स्वभाव स्ट्रेट फॉरवर्ड. कोण कितें बरें करता ताका बरोच म्हणटा हांव, आनी जो कोण वायट म्हणटा पळय, वायट करता ताका वायटच म्हणटलो. जो पर्यंत ताच्या लक्षांत आपूण वायट करता गोश्ट हाडिना पळय तो पर्यंत ताका कळना आपूण वायट करिना. म्हणून आमकां तशें उलोवचें पडटा. हात उखलपाचे वा पियोन म्हणजे कायदे पुलीस म्हाका दिसता एक तुमकां सांगचें दिसता, आमी आफ्टर केरला आमची स्टेट जी आहा पळय इज अ सेकंड इन हायली एज्युकेटेड म्हणजे एज्युकेशनाच्या बाबतींत. आमी जर मनान ठरयलें प्रत्येकान सेल्फ डिसिप्लीन एन्ड सेल्फ एज्युकेशन, आमी घरांसून भायर सरतना सकाळी जर मनान प्रत्येकान अशें ठरयलें की आपूण टू व्हिलर घेवन वतना म्हाजीशी हेल्मेट म्हाजे बरोबर आसपाक जाय, गाडयेचे प्रॉपर डॉक्युमेंट आसपाक जाय, जी लिमीट मेंटेन करता ती आपूण करतलो. म्हणजे हे ज्यो गोश्टी जर आमी स्वता भितर जर सांबाळून घेतल्यो, डिसिप्लीन म्हणटा ती स्वता जर मेंटेन केली, म्हाका दिसता ते पुलीस जे आमकां चलन बरोवपाक रावतात पळय हे इन्सिडंट गरजच ना. मागीर कोणी कोणाचेर थापाट मारतलो आनी कोण कोणाक हॅरेसमेंट शक्यच जावचें ना. म्हाका दिसता आमी एक इतलेंच न्हय पूण आमी आतां जे ड्रग्स जे म्हणटा पळय ड्रग्सच्यो केसी वाडयत आहा, ड्रग्स म्हणटा तो वाडत आहा गोंयांत. आमी प्रत्येकान आपल्या भुरग्यांक सांगलें आनी भुरग्यांनी जर मनान ठरयलें हे जे गोश्टी ज्यो अश्यो आसा ड्रग्स म्हणजे जे आपणाक खंय तरी वायट प्रवृत्ती कडेन व्हरता आपूण करचो ना, कितें जालें जाल्यार करचो ना, हात लावचो ना. हे जर प्रत्येकान जर मनान ठरयत जाल्यार म्हाका दिसना की अशा तरेच्यो गोश्टी ज्यो आमी मागीर कोणाक ब्लेम करता कोणाक ब्लेम करचेच ना. मदीं विचार आतां म्हटलें गव्हर्मेंट डेटा सांगता 77% डिटेक्शन रेट आहा, पण जेन्ना कन्विक्शना कडेन वयता एविडन्साक लागून विटनेसाक लागून ते
कमी पडटा की अशी त्यो भायर पडटा असल्या टायमार पुलिसांक आनी स्ट्रॉंगर करपाक पुलीस बिलाचो एक विचार जातालो पयलीं पुलिसांक आनी चड पावर्स दिवपाक तेजी गरज आहा अशें दिसता म्हाका. हय जशें माय कलिग्स बाब निलेशान म्हटलें हांव तेंच्या वचून सहमत आहा. आतां कन्विक्शन हे कन्विक्शन जर आमी म्हणटात पळय तें जातलें जाल्यार डेफिनेटली आज म्हाका जर कोणी म्हटलें बाबा मातसो विटनस म्हूण सायन मार हांव म्हटलो पयलींच म्हाका ना टायमान हातीन लफड्यान कोण पडटलो. प्रत्येकाची मेंटेलिटी तीच जावन पडलेली आसा आनी ताजेच खातीर रेट जरी हाय आसलो जाल्यार कन्विक्शन म्हणटा ते खूब कमी जाता. आतां ताचे खातीर आमी आमचे कायदो पोलिसाचे जो कितें कायदे आसा तितून थोड्योश्यो गोश्टी बिल अमेंडमेंट करून थोड्योश्यो चेंजीस करपाची गरज आसा. तातूंत करून थोडेशे एडिशनल जर पावर पुलिसाक जर मेळत जाल्यार ते म्हणजे तो पंचनामा करपाक ते बरोबर विटनेस हेची गरज पडचे ना. हाचेर थोडो आमी विचार करपाक जाय तरच आमी केस रेशो हाय आसा कन्विक्शन हें जातलें. प्रोवायडेड वी हॅव टू गिव सम एडिशनल आय मीन रायट्स एडिशनल पावर टू द पुलीस डिपार्टमेंट. निलेश भाऊ तुमकां कितें दिसता पुलीस बिलाची म्हणजे पुलिसांक स्ट्रॉंगर करपाक बिलाची गरज आसा काय मागीर तें केल्या उपरांत पुलीस चड आनी हात उखलपाक लागतले. पुलीस बील ही गोश्ट म्हाका तेचेर कशें बील हाडपाचें हे तरी मे बी आय विल नो पूण पुलीस बील इज नॉट द ओन्ली सोल्युशन. म्हाका दिसता वी शूड मॉडर्नायज जशें सप्टे बाबान सांगलां की काल जर ते सर्वेलन्स कॅमेरा आसले आनी ताका जर तालांव वाय पोस्ट धाडलेलो ओ वाय ताका कशें धाडलेले ते गोश्टी आर्ग्युमेंटूच जायनासलो. सो वी शूड आनी मागीर ऑटोमॅटिकली आतां कितें भायल्या देशांनी बी पळयता पुलीस खंय आसता खंयच आसना पुलीस. तूं पळय खंय भायल्या देशान मॉडर्न जे न्यू जे युरोपियन नेशन जे हें जाल्ले आसा डेवलप जाल्ले आसा एक पुलीस तुका रस्त्यार दिवचो ना. खंय तरी हें आसा खंय तरी म्हणजे गॅदरींग आसा तें दिसतलें पूण ट्रॅफीक मेंटेनन्स खंय दिसचें ना. इट इज ऑल अ मेकॅनिझम. लोक भिता लोक सिग्नल तोडना लोक तुजे हे ते झिब्रा क्रॉसींग तोडना हे कित्याक लागून जायना कित्याक ताका फायन तितली आसा ते लायसन्स सस्पेंड जाता. असल्यो गोश्टी आमी गोंयांत करपाक जाय. वी शूड बी अ मॉडल स्टेट आनी सीएमान हेजेर 100% लक्ष घालपाक जाय. इतलो इन्फ्रास्ट्रक्चर उबारपाक तितलो फंडूय जाय स्टेटीचो रेवेन्यू कितें पळय फंड जाय रेवेन्यू जाय पळय रेवेन्यू कसो येतलो. लायटीचे बिल जर 10 पयशे वाडयले लोक बंब मारता. उदकाचे पिशे 1 रुपया वाडयल्यार लोक बंब मारता. रेवेन्यू खंयचो येतलो स्टेटीक अरे कितें जर वाडयल्यार लोक बंब मारता. सो गव्हर्मेंट पळय रेवेन्यू शूड बी जनरेटेड इन फायन्स. हांव सांगता तुका कशें एकदां हो सर्वेलन्स मेकॅनिझम जर हांव सांगता म्हाजे कडेन आसलें जाल्यार हांव PPP घालपाचो जॉयंट वेंचर घालपाचो आख्खें घालपाचो आनी ते जनरेशन ऑफ फायन्स जे कित्याक लोक कमीट करतलेच आनी ताका गव्हर्मेंट गॅरंटी दिवपाक जाय की 10 वर्सां हे तूं घाल आख्खे तुज्या पयशांनी घाल आनी ते मेंटेन कर आमकां चॅलनां हाडून दी आनी तेजे जाता पळय 70% तुका फारीक करतले आनी तुका गव्हर्मेंट गॅरंटी दिता जर सपोज जर तुका 10 वर्सांनी रिकवर जायना जाल्यार गव्हर्मेंट पयशे दितले. आज खुबशे स्किमी करपाक मेळटा. आज पयशे आसपाकूच जायनाका पळय म्हाजे आतां GTDCन हांवें खुबशे सर्विसीस न्यू चालू केल्यो हांव गव्हर्मेंटान 1 रुपया म्हणूना ते तकली वापरून करपाक जाय. कितें प्रॉब्लम आसा सी वी हॅव टू गो पब्लीक पार्टिसिपेशन पब्लीक कडेन पयसो आसा पब्लीक हे जे आसा ते शेअर्स आसा हें आसा ते करून केले जाल्यार म्हाका दिसता वी शूड फायंड न्यू वेज ऑफ मेकिंग न्यू थिंग्स. ओके ह्याच विशयाचेर आमी हांगसर ब्रेकावर सोंपयता. निलेश बाबान आनी सोपटे बाबान हांगसर येवन आपली मतां मांडली. पुलिसांक चड स्ट्रॉंगर करपा बिला पेक्षा तांकां मॉडर्नायज चड मॉडर्न टॅक्नोलॉजी दिवपाची गरज आसा. तशेंच लॉ एंड ऑर्डर जाग्यार पडटलो लॉ एंड ऑर्डर सारकी उरतली जाल्यार लोकांनी विजिलंट रावपाची गरज आहा. लोकांचो तितलोच आदार पुलिशेक जावपाक जाय ह्या मुद्द्याचेर आमी पावल्ले आसा. निलेश बाब आनी सोपटे बाब तुमी हांगा येयले आनी मतां मांडली म्हणून तुमकां थँक्यू आनी पळयत रावत प्रुडंट मिडिया.